प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आज विशय वेचून काढला तो म्हणल्यार जेजूच्या पावलांनी बागेवन फ्रांसिसाक शावेरा भाशेन समुदायान मिसांव फुडें व्हरुया. जेन्ना हो विशय हांव दियाळटलो 18 वर्सां फाटली घडणी म्हज्या जिविताची म्हज्या दोळ्या मुखार आयली. जेन्ना आमी सेमिनारीन शिकताले दर बुधवाराक सोनवाराक आमी अशेंच वेगवेगळ्या जावं घरांनी समुदायांनी आमी विजिटाक वेताले. आनी असोच एक प्रश्न पडलो. एका दिसाक मोगाच्या बाबण्णो ज्या घोराब्यांत आमी भेट करताले त्या घोराब्यांत दोग भुरगीं आसले. एक भुरगो ल्हानूच आसतना मेलो. दुसरो भुरगो शिकून ताणें ग्रॅज्युएशन केल्लें पूण तकलेन पिसो जालो. बापूय तांचो ल्हानूच आसतना ह्या संवसाराक कोतरलोलो. ह्या आवय बाबडी लोकांच्या घरा वावर करून पोट भरताली. जाणटी पिराय तिची जाल्ली. भुरगोय तकलेन सारको नासलो. हे पासो तांकां आमी आदार दितले. आनी अकस्मात ह्या आवय मोगाच्या बाबण्यो दुयेंत पडली. ती थंयसरूच घरांत पडली. तिचो दोंगो मोडलो. आमची जबाबदारी, ब्रादरांची जबाबदारी आमी कशी पाळटले? कोण भाशेन आमी तांकां आदार दितले? तिका हॉस्पिटलांत घालूंक जाय. तेन्ना मोगाच्या बाबण्यो सुकलीं शेजारी लागीं सोडलीं आनी म्हणूंक लागलीं, ब्रादर तुमी भियेनाकात, ती जबाबदारी आमी घेतात. 15 दीस ओदीकूच ती हॉस्पिटलांत रावली. पूण 15 दीस मोगाच्या बाबण्यो ह्या समुदायाच्या वांगडी दर दिसाक तांकां जेवण घेवन तांचे बरोबर रावंक, तिचे बरोबर रावंक दर दिसाक समुदायाचे वांगडे वावुरताले. आनी खरेंच मोगाच्या बाबण्यो आमी ब्रादर सुमानाक 1 पावटी ओ 2 पावटी आमी बांबोली हॉस्पिटलांत वेताले. पूण हेच 8वें तरेचें फिलींग येतालें की जेन्ना असलो लोक, जो शेजारचो लोक समुदायाचे वांगडी एकामेकाक पावतालीं, एकामेकाक ती आदार दितालीं, जेवण वतालीं, तिची सेवा करतालीं, ती कोणूच तांची सोयरी न्हय आसली. पूण हो समुदायाचो लोक असली कोणी ताणें आपल्या जिवितान करूंक पावली. मोगाच्या बाबा भयणो, आमी सगळीं समुदायान आसां. दुबाव विरेन आमी सगळीं समुदायान. त्या बरोबर आमी समुदायाचे जोमे केल्यात. कोण बागेवन माथेवाची समुदाय, कोण बागेवन क्लाराची समुदाय, बागेवन फ्रांसीस शावेराची समुदाय. दुबाव विरेन समुदायांत आमी जियेता. तेच बरोबर समुदायाच्यो जमाती आमच्या वाड्यांनी, आमच्या गांवांनी जातात. आतां हालींच्या काळार सॅक्टर आसात. पूण तरी समुदायो आमच्या जिवितान जायतीं वर्सां फाटीं, सुमार 25 वर्सां फाटीं भितर हाडले. पूण हे समुदाय आसूं नासूं एक मौन आमच्या क्रिस्तांव मदें, हिंदुवां मदें, मुसलमान मदें आमी पावपी, दुसऱ्याक घडचेवंतांक पावपी. आमच्या पडव्या देगीक कोणूय मेलो जाल्यार थंयसर आनी खंयचीय समुदाय ती आनीक ना. सगळे आमी कोण न्हेसयतलो, कोण घराक सान मारतलो, कोण आनी कितें एरेंजमेंट करतलो, आमी एकामेकाक पावपी. आमचें समुदायाचें जिवीत मोगाच्या बाबण्यो, क्रिस्तांवपणाचें जिवीत तशेंच सुरू जालें. एकामेकाक पावतालीं, एकामेकाक आदार दितालीं, एकामेकाच्या घोरसांक सदांच हाजीर आसलीं. हे भाशेन समुदायाच्या जिवितांतल्यान क्रिस्तांवपण फुलतालें, वाडटालें. आनी हे पासत लोक पयल्या क्रिस्तांवाचें जिवीत पळयतालो आनी पयल्या क्रिस्तांवाचें जिवीत पळोवन मोगाच्या बाबण्यो लोक एट्रॅक्ट जातालो. मॅग्नेट कशी कांय बरें तांचें जिवीत, कांय बरें ती जियेतात, सांगातान जियेतात, असले भावना तांच्या मनांत उपजताली. आनी क्रिस्तांवपणाच्या जिवितान जायतो लोक, जुदेव आनी दुसरो लोक भितर सरतालो. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी जर दुसरो भाग वाचीत जाल्यार इसायास प्रवाद्याचे आमकां जनावरां जीं सांगातान भोंवनात पूण ह्या वाचपान सांगातान भोंवतात, एकामेकाच्या कुशीक ती न्हिदतात, असलीं जनावरांची आमकां एक एग्जाम्पल दिलां. जंय मोगाच्या बाबण्यो आमच्यांनी पळोवंक जाता समुदायाचें जिवीत अशेंच. जंय दुस्मानां पूण आमी एक, जंय जायते फावटी झगड्यो पूण आमी एकामेकाक पावपी, जंय वेगळोचार
पूण एकामेकाच्या आदाराक गरजाक आमी आसपी. वी आर कम्फर्टेबल विथ इच अदर. असले समुदायाचें जिवीत जावंक जाय. जेजू मोगाच्या बाबून आयच्या शुभ वर्तमानांत आपली भावना उत्पन्न करता, आपली खुशालकायची भावना. कित्याक तो बापा सोबे पवित्र आत्म्या सोबे एक आसा. तांची समुदाय सारकी गोट आसा. हे पासत ताका भिरांत ना. तो आपली समुदायन म्हणल्यार बाप पूत आनी पवित्र ही समुदाय तांची गोट आसा. हे पासत भिरांत ना. कसलीय मिसांव आपल्या हातान घेवन तो भियेना. आनी आमी ताका पळयता जेजूक की कसलेय मिसांव हातान घेवचे आदीं तो आपल्या बापाक पवित्र आत्म्याक एकवटतालो. भाग्यवन फ्रांसीस शावेर ताच्या जिवितांत एक एक पावलांनी एक एक समुदायान तो भितर सरलो. तो जल्मताच आपल्या फामिलीच्या समुदायान, मागीर तो कॉलेजीन शिकता आसतना थंयसर एक समुदाय, मागीर भाग्यवन इनास ते लॉयला ताणें 7 जाणांची समुदाय वेंचून काडली. त्या जोम्यान तो भितर सरलो. हे भाशेन जंय जंय तो गेलो थंयसर मोगाच्या बाबनो समुदायीक जिवीत. आनी समुदायीक जिवीत म्हळ्यार कितें? समुदायीक जिवीत एकचार, मोग, भावपण, एकामेकाचो हुस्को ही तत्वां जंय जंय तो गेलो थंय ताणें बांदून हाडली. हे पासत मोगाच्या बाबनो भाग्यवन फ्रांसीस शावेर जावं चायनान, जावं ते तामिळनाडू, जावं ते गोंयांत जंय तो वेतालो तो समुदाय बांदतालो. जावं ती भुरग्यांची, जावं ती वाडलोल्यांची. आनी ते समुदायांतल्यान देवाचें उतर तो तांकां दितालो. देवाचें उतर तो पुरगोडटालो. आनी ह्या देवाच्या उतरांतल्यान अदीक अदीक जिवाळ ही समुदाय घडटाली. ह्या आधुनीक काळार आमच्यो समुदायो मातशे हाल्ल्यात. हांव म्हणना जमात्यो हाल्ल्यात म्हूण, जमात्यो दुसऱ्यो खबर, पूण समुदायाचें जिवीत जायते आमचें हाल्लां. आज मोगाच्या बाबनो आपूण आपणाक देव सोमेस्ता. आज एकमुडें मन आज आयलंडा भाशेन जायते फावटी आमी जावंक सोदता. जायते फ्लॅटांनी आमी जियेता, जायते वाड्यांनी जियेता. आदींचें मन आसतें जे आमी पावतालीं, जे आमी धांवतालीं तें भोव थोडें थोडें उणें जायत गेलां. म्हाका कित्याक पडलां, म्हाका कित्याक तांचें पडलां, ती आमचे लागीं झगडटात. आकांताच्या वेळार लेगून जायते फावटी बोब वयली त्या घरांत जातात. आमी जायते फावटी आमचे कान, आमचे दोळे धांपता. मोगाच्या भाव क्रिस्ती जिवीत म्हळ्यार, एक समुदायाची जिवीत म्हळ्यार आमी एकामेकाच्या हुस्क्यान जियोवपाचें, एकामेकाक पावपाचें. म्हजें काडीच ल्हान रूम हांवें करपाचें, न्हयच एकमुडें, न्हयच आयलंडा भशेन हांवें जियोवपाचें, पूण म्हजें काडीच हांवें दुसऱ्याक सदांच आयतें आनीक एके भाशेन पावपाचें, दवरपाचें. तर मोगाच्या भाव भयणो आज ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करता आसतना हांव समुदायाचो वांगडी, पुलीस मात्र हांव खंयचेय समुदायाचो वांगडी. म्हजे शेजारी कोण, म्हज्या शेजाऱ्याचो हुस्को आनीक दुसरे आटेबिटे कितें, केन्नाय हांव दुसऱ्यांगेर पावलां. आतां ती संवय गेली. आदीं आमी एकामेकाचे खबरेक वेताले, आदीं लादिनीक सगळीं एकठांय जातालीं. आतां मोगाच्या बाबनो दुसऱ्याच्या दारार बसून वचूंक आमी भियेता, दुसऱ्याच्या घरान बसून वचूंक आमी भियेता. कित्याक व्हडली सोणी, व्हडली दुर्गा आज आमच्या जिवितांत जालें. हे पासत हे समुदायाचें जिवीत जे एकामेकाच्या हुस्क्यान रांदपाचो वास एकामेकाक येतालो. कितें रांदलां गो, एकामेका लागीं बरी गजाल करताले. पूण हे भाशेन ह्या आतां थोडें थोडें उणें जाता. हे पासत मोगाच्या बाबनो आमी हे आमचें समुदायीक जिवीत सदांच बांदपासान सांबाळूंक गरजेचें. जशें जेजून आपल्या एक एक समुदायाक बांदपासान सांबाळ्ळी, शिसांक बांदपासान सांबाळ्ळी, दुसरे समुदायाक एक एक बांदपासान सांबाळ्ळी, ते भाशेन मोगाचो बांदपास, एकचाराचो बांदपास आमी घालूंक जाय. पाद्री आमचे भावतात समुदायो बांदूंक, पाद्री आमचे भावतात समुदायाच्यो जमाती करूंक, पाद्री आमचे भावतात देवाचें उतर दिवंक. तर मोगाच्या बाबनो आमी ह्यो समुदायो बांदून हाडूंक जाय. समुदायाचें जिवीत आमी आपणावंक जाय. एकचाराचें, मोगाचें, भोगसण्याचें जिवीत आमी बांदून ह्याच समुदायाक एक नेट दिवंक जाय. एका मिसांव जे आमकां मिसांव दिलां, आमी कोणेक भायर वचूना, पूण समुदायान रावनूच आमच्यांनी समुदायाचें जिवीत जिवंक जाता. तर हेच मनांत धरून भाग्यवन फ्रांसीस शावेराक आमच्या दोळ्या मुखार धरून जेजूच्या पावलांनी आमचीं पावलां घालून एकचार, मोग, भोगसणें ह्यो वस्तू आमच्या समुदायान आमी बांदून हाडूंक आमकां त्याच बाबाची कृपा ह्या मिसांत मागुया.